Jesu mogaच्या हातल्या आमची लासुदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आत्या आमची लासुदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोयराग द्वेष सोडटा तुया प्रीती जोयो मान करता तुया माफी करू जेजू मोगाच्या हातल्या आमची लासुदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्या तुझ्याच मोगाच्या उज्या सोय जोगडी पेटतात तुया विशाती हाडू जोय चूक फोट बसता तुया बिनी सोचिपडा जेजू मोगाच्या हातल्या आमची लासुदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या हातल्या आमची लासुदी काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आठ्या आमची लासुंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्याच मोगाच्या उज्यान लासून जेजू हे सकाळी आमी तुझ्या पांयाशी आसा आमकां तूं मानून घे हे सकाळी तुका भेटूंक तुवें आमकां वेंचून काडल्या भोव पवित्र संस्कारान तुका मेळूंक तुवें आमकां आपोवन हाडल्या कितलीं सुभागी आमी भोव पवित्र संस्कारान तूं ह्या वेळार खरेपणी आसाय म्हूण आमी सत मानता जेजू आनी सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सोबतेन तुका आमच्या एकल्याच सोडवंडाराक आमच्या एकल्याच देवाक आमची मान खोल भागाव आमी पोरनीपाट आनी नमस्कार करता नमस्कार तुका करता
एका बळवंत विरा सारको सर्विस्पोर देव आमचे मुखार चलता. एक बळवंत वीर आमचे मुखार आसप म्हणल्यार कितें? आयज हे सकाळी आमचेच अर्पण जेजूक करून तो आमचो बळवंत वीर म्हूण समजून घेवया. बळवंत वीर आमचे मुखार वेता. बळवंत वीर आमचे पासत उबो रावन आपूण झुजता. बळवंत वीर आमकां कितेंच वायट जावंक दिना. हेंच मनांत दवरून आमची नदर जेजूचेर दवरुया. आनी आयच्या दिसाक खुशी भाशेन आमकां हो बळवंत वीर आमचे मुखार जाय. हाव डू वी वॉन्ट आवर गॉड टू फायट फॉर अस? वेर डू आय वॉन्ट माय गॉड टू फायट फॉर मी? हो नियाळ जेजूचेर नदर दवरूनच करुया. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दोरयार वडेन आलता दोना कशें संवसार म्हाका लोयता. ह्या वेळार आमचे ताळे उबारुया. आयच्या दिसाक खुशी भाशेन देव तुजो वीर तुका जाल्लो जाय. आयच्या दिसाक खंयच्या जाग्यार देवाचें वीरपण तुका जाय. व्हडल्या ताळ्यान तुजे मागणें ताका उबार. म्हजो धाकटो कितें जयभट तेय कोण प्रॉब्लेम जाल्ले ना आनी ताका खेळूंक ह्या दिसांनी मेळ्ळो ना. तो जेजू ताका तुजो हात लाय आनी बेगीनूच बरो करून ताका परतून खेळूंक पावय म्हणून मागता.
Bless all our efforts for this day. Make this day a beautiful day. Bless all of us, heal us, bless our unconscious soul. Be with us, Lord. दिवस दिता वेळापासून एनो वेळ तुझ्या सणाचा साधो तुवें म्हाका आवड करपासून मोबायलार वचून म्हज्या काळजान उलो शांती सवस्ताय म्हज्या काळजान हाडून आमची फॅमिली उलो वचून आमचे फॅमिलीनी तुजी शांती मोग भोगसणे सोबत आमच्या घराकडे इंग्लिशी आम्ही वापरत दिसतो Psalms chapter 143 verse 8. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Lord, please use us today in any way you see fit. As you guide our thoughts and actions, please use us to bless others and for your purposes. Rather than seeking our own will, help us to align it with yours. Thank you, Lord, for all that you do for us. मोगळाचे येसू भोव पवित्र संस्कारान तुका आय सकाळी भेटूंक आमच्यो विनंती तुजे मुखार उबारून तुजे बरेपणा मानून घेवंक आमकां तुवें भाग फावो केलाय. जेजू आयच्या दिसा आमच्या सगळ्या झुजाऱ्यां बराबर राव. झुजारी जे आमच्या देशा पासत वावुरतात, आमचो देश राखूंक बॉर्डरींचेर आसात, ते आमच्या
बळवंतां बरोबर तूं राव आनी तुजें बळ तांकां दी. एका बळवंत विरा सारको तूं तांचे बरोबर चल आनी हे परी सगळ्या आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवार. एक बळवंत वीर तूं आमचें गोंय राख. वेगवेगळे तरेचे दुस्मान, भितरलेच दुस्मान आयज उप्रासलेले आसा. भ्रश्टाचाराचो किडो, करप्शनाचो किडो आमचें गोंय पाड घालीत आसा. आमची जमीन पाड घालीत आसा. देखून तूं आमचो झुजारी जाव. कित्याक सगळे तरेचे वो वेगवेगळे तरेचे उपाय घेतल्या उपरांतूय हे आयचे भितरले तशे भायले दुस्मान कोणाचेंच आयकून घेना सायबा. पाड घालपाचें काम चालूच दवरीत आसा. देखून तूं देव, तूं नीत कर, तूं राखण कर आमची. राखण कर आमचे भुंयेची, राखण कर आमच्या मनशांची, राखण कर आमच्या दायजाची. तूंच आमचो बळवंत वीर देखून तूंच आमकां नवी दिशा दाखय. उपाय घेवंक जाय ते आमकां पावय. जेन्ना कसलो मुजीर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक येमकोण म्हजे लढाय वाटा आनी म्हजी शक्ती देवता. सोम्या जेजू जायते इनोसेंट लोक आसात. तांचेर वेगवेगळी घराणी पडलेली आसा. इनोसेंट लोक आसात जांचेर बेश्टीन सापसुबी कंप्लेन्स घातलेली आसात आयच्या दिसा. इनोसेंट लोक आसा जांकां आयज पुलीस आनी प्रशासन सतायता. तूं जाव तांचो बळवंत वीर. तूं तांचे बरोबर राव आनी तांकां घटाय दी म्हूण मागता जेजू. तूं तांकां निवार ह्या सगळ्या वायटांतल्यान जैत फावो कर. भो करून जे स्वताचें झूज झुजतात आनी तरूय तांचेर बोगलांटां आनी केसी घातलेल्यो आसात तांकां निवार. तूं तांचे बरोबर रावतलोय म्हूण आमी विस्वास ठेवता.
म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजें प्रयोग निर्फोड जाता म्हजें इश्ट म्हाका सोडटा. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेजू तूं आमचो बळवंत वीर, आमचे पासत झुजताय. सगळ्या पातकांचेर आनी असोगतायांचेर जैत व्हरूंक आमकां बळ दी. जावं भुरगे पिरायेर तरणे पिरायेर, पातकाचो किडो आमच्या मुखारूच आसा. देंवचार सगळ्या वेळार गिरासूंक रावता. ताच्या हातांतली मेकळी खाय घेवंक तुजे बराबर रावन झुजूंक दुनिया आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक फावो कर. कित्याक तुजे सवें जैत आसा. हें जैत समजूंक ओळखूंक तुजेर विस्वास दवरून फुडें वचूंक तांकां फावो कर. वाडलोल्यांक काजाऱ्यांक भोव करून दुनिया तुजें बळ दी. एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक भोगसूंक, एकामेकाच्या सांगाता तुजें राज परगटूंक तांकां दुनिया फावो कर. जीं कोण जाणटीं जाल्यांत, म्हातारे पिरायेर पावल्यांत, तांकां तुजो सांगात दी दुनिया. तांचे पासत झुजूंक कोण तरी जाय. जायतीं असलीं म्हातारपणार एकसूरपण भोगतात, उलयतलो कोण ना, तांचो वावर करूंक कोण ना. असल्यांक खेरीत भाशेन दुनिया तूं तुजो आदार पाठय. मोजेर माथार पिराय येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजें जिवीत एक बार जाता तोणूक शक्ती कमी जाता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना सगळीं आमची मिसाची इंतेसांवां ह्या वेळार जेजू मुखार हाडुया. बळवंत विरा सारको तो आमचे फुडें चलता. सगळीं आमची झुजां, सगळे आमचे संघर्श, सगळे आमचे प्रयत्न जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आनी जंय जंय आमकां जैत जाय तें जैत आमकां देवाचे काकलुतीन फावो जावं जेजूच्या पांयाशी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची इंतेसांवां दवरुया. ओगीच रावून जेजूक पळयो
आमची इंतेसांवां ताका उबारुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात तांकां पिडा जाल्या, भलायकी सोदतात, तांकां दुनिया तूं हात लाय आनी तांकां पेकय. हें आमचें मागणें जावं दी. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दोर्यार व्हडे हालता दोलता तशें संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कश्टो म्हजेर येतात तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. येमकोण म्हजेर लढाय मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. Jesu amची शांती. Jesu amची शांती. Jesu amची शांती. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून सिडवेल मस्करनस बरे भलायकी पासत ही मिसाची भेट भेटयता. आमची जणेकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी, जुजे सोजा आनी फामील, बिहायंड NSD फ्रांसीस वाज आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी ह्या सगळी आमची मागणी जी आमी आमच्या मनान हाडल्यात ती देवा मुखार उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. प्रिच्या भाव भयणीनो, एक बळवंत विरा सारको आमचो देव आमचे मुखार चलता आनी ह्या पासत आमी कित्याकूच भिवपाक गरज ना. भियेनासतना आमी फुडें वचूंक आमी देवा बराबर आनी देवाच्या शिकवणीन आमी फुडें वचूंक आमकां गरज. जायते पावटी आमी अशें करूंक चुकल्या. देवीक शिकवण कुशीन दवरून आमी संवसारी शिकवणे फाटल्यान सांडून गेल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी देवा तुमकां भाव म्हणून म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कणान सारून वायट धरून बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यान सदांच आमकां मरे सगळ्या देवतांनी आनी तुमकां भाव म्हणून म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेचे अपराध बोगोस आमच्या असोक्तायेक लागून पातकाच्या बांदपासान आमी सांपडलेली हांव तांतली आमकां कोनवाळायेन सुटय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळींच वाटांनी आकांत. जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशें चलताले म्हजे गोट्टान पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतले आनी ताचो सूद घेतले. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत व्हरतलों आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन व्हरतले. केदी लॉज सोदां तोकपाची विसरून नजो तोसली. पूण तूं दोलबारांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवंक दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां. सर्वेस्पराक गायनां करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नोश्ट्या मनशांच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सगळीं बरोबर म्हणुया. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खोडप, म्हजें खोट. म्हजो सोडवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो दाळ, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां भोंवती म्हजेर उपरासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकल्यांनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांत सावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. आमचो जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया.
तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत, सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सोवें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्यां मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे करणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलोलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडू नजो. म्हणटोच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या करण्यांचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजें सवें आसा आनी हांव बापा सवें आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनान अदीक अदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जुवां पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताची शीं येवन म्हळें, जुवांवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलें तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर देव आमचे मुखार वेतलो. आनी आयचें जबाब स्तोत्र काय बरें. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. भाव भयणीनो, आकांत आमचेर सगल्यांचेर येता. थोडे फावटी आमचेर आकांत येता तो आमचे चुकीक लागून, थोडे फावटी आमचेर आकांत येता तो आमी कांयच चुकी करिनासतना. पूण कसलेय भाशेन आमचेर आकांत येवं, आमकां त्या आकांतांतलें भायर सरूंक आमच्याच बळान जेन्ना जायना तेन्ना देवाक उलो मारल्या शिवाय कोण रावना. आमी आमच्या बऱ्या जिवितान वो आमचेर बरेपण आयिल्लें आसा तेन्ना देवाक विसरलेलीं पासून आसां जाल्यार त्या वेळार जेन्ना आमचेर आकांत येता तेन्ना आपल्या आपूण आमी देवाक उलो मारता. आनी आयच्या दिसाक आमकां एकाय बरी भासावणी. आमचो सर्वेस्पोर देव आमचे मुखार वेतलो एक बळवंत विरा सारको. ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना भोव करून जीं आमचीं झुजां आसात, आमचे वेगवेगळे तरेचे दुस्मान आसात, तांचेर जीं आमचीं झुजां चलतात तातूंत आमकां जैत जाय. हार कोणाकूच नाका, डिफीट कोणाकूच नाका, सगल्यांक आमकां जिखूंक जाय. आनी जायते फावटी हें जिखचे पासत आमी खंय खंय वेता, कोणाचो आदार घेता. जायते फावटी जें कितें वांकडें आसा तातूंत आमी हातबोट घातला, वो तातूंतल्यान तावन आमी हें जैत मेळोवंक प्रयत्न केला. पूण जें संवसारी जैत आसा ताचे विशीं आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याचें आमी आयकलां. थोडो वगत तें उत्तलें आनीक
तसल्यांक देव परतून खाला उडयतलो. आमकां जें जैत जाय तें थोडो वगत उरपाचें न्हय, पूण सासणाक तोखता तसलें जैत. सासणाक तोखता तसलें जैत आमकां दिवंक जाता फकत देवाच्या एकल्याच पुताच्यान. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानान जेजू हे परजेक परतून सांगून तांकां आपूण देवाचो पूत म्हूण सोत मानूंक आपयता. निबोर काळजाची परजा. कितलें सांगल्यार सुदरना म्हणटा तसली, पूण तातूंतल्या थोड्या जाणांनी वो जायत्या जाणांनी सोत मानलें आनी जेजू बराबर ते भोंवपाक लागले. जेजूचीं उतरां आयकूंक लागले, जेजूचे अणभव आहा ते घेवंक लागले. आमी खंयचीं? आमकां जाय तें बरेंपण दाखयल्लें आसा देवान, आमकां जायतें उतर सांगलोलें आसा देवान. जावं सेरमांवां वरवीं, जावं यादनिकां वरवीं, जावं वडिलां वरवीं, वो खुद पवित्र पुस्तक वाचूनय आमकां जायत्या जाणांक संदेश मेळ्ळलो आसा. वो कांयच असलें कांयच करूंक ना, आयकना, वो देवाचें उतर वाचना जाल्यार पासून कुसेंस म्हणलेलें आमकां आसा. कुसेंसाचें आयकता काय आमी? देवाचें उतर आयकता काय आमी? जे कोण आमकां देवाच्या नांवान सांगतात तांचें आयकतात काय आमी? जरी तर आमी आयकतात देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया. पयल्या वाचपान आमी आयकलां जेरेमियास प्रवादी देवाक वाखाणटा, कित्याक देव आपणा बराबर आसा म्हूण तो अणभवता. आमी देवाक वाखाणुया, सगळे वेळार वाखाणुया. जायते पावटी देव आमचे बराबर ना असो दिसता, आमकां हार पडटाशें दिसता, तेन्नाय खेरीत भाशेन देवाचेर विस्वास दवरुया आनी हें जैत आमचें जातलें. तर हेंच जैत आमकां फावो कर म्हूण हे भेटेन आमची जण एकल्याची मागणी आनी आमची जण एकल्याची भेटोवणी बापाक उबारुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C20 पेज नंबर 36. C20. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सुरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. काकलुत्सारा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योद्न तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडवण आमी जोडीशी कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक
तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो घोट परगोटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवनपणा ओरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण दारां आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फेलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर देव आमचे मुखार वेता आनी ह्या पासत आमी उलो मारता तेन्ना तो आमचें आयकता. आनीक एक पावटी जेजून शिकयल्ल्या उतरांतल्यान आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांड्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतन राजवट चलयताय सासनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. घेताना आमी गायन घेवया D15 पेज नंबर 55 D15. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोंपी जशें उदक उर्जा दिव्या युद्धाक चलू उर्जा दिव्या Na voce sua
वागदाची भीर राबो जेसू आनी बोधवी. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनान आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. खुर्साची वाट आनीक मीस सांजेर 5:30 वाजता. सुत्रायदोरची फाल्यां सकाळीं 7 वाजता मीस जातले आनी सांतूस पासूस आमचो सांजेर 5 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. सगळीं आमी बरे भाशेन माणसुगेन रितीन वांटो घेवया. फाल्यां सांतूस पासूसान इंग्लेज मीस सांजेर 6 वाजता आसचें ना, तशेंच दाबोलीं कॉपेलान फाल्यां सांजेर मीस आसचें ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे. जेजू क्रिस्ता स्वर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आनी आमच्या भावा सोवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची तोको नासतना वोपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी प्रिथमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आख्खे रचणेक भितरल्यान थावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासनाक तुजी मोहिमा परचळूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सोवे स्वर्गीचे देवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसाराक सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासनाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. दिसाच्या शेवटाक आमी गायन घेवया I-35 पेज नंबर 138. I-35. Zai duka